70 आनी 5 वर्सां कित्याक लागली? आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या हातान घाल्लें 26 नोव्हेंबर 1949 हांव चुकोवंक ना जाल्यार सो त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी चल्ले जाल्यार आमची इंडिया बहुत फुडें वचोंक जाय. आमी म्हणटा आमी अमेरिकाकीन फाटीं आहा, कित्याक आमी कित्याक म्हणूंक जाय? आमचोच लोक थिंगा काम करता, ताका लागून अमेरिका फुडें. आमचोच लोक आमचे बरोबर काम केलो जाल्यार आमी अमेरिकाकीन फुडें वचपाक येता. ही इच्छा आसूंक जाय, उमेद आसूंक जाय, आमी वावुरतले म्हणून. आनी जेन्ना आमचे बरोबरचे सगळे 11 जाण आयल्यात आनी सगळे एक्सपिरियन्स जसो निकलस म्हणटालो ते भाशेन सगळे सारके बरे वावुरपी आनी एक मनान आमी जर तर वावुरल्यान आल्दोना हो मॉडल स्टेटस जेव्हा 3 जाले 3 म्हणजे 15 वर्सां जाली मागीर आसा तो मेवल्या शिवाय रावंक शकना. कित्याक जाय तो वावर आसा. जसो निकलस म्हणटालो ते भाशेन बारीक भायल्यान नदर मारल्यार जांग ना कांय आल्दोनचें. आय एम नॉट ब्लेमींग एनी वन, बट म्हणटा जांग जाल्लो ते भाशेन जावंकूच ना. कोण म्हणटा आमी 15 वर्सां, कोण म्हणटा आमी 20 वर्सां फाटीं आहा. फाटीं कित्याक उरल्या? आमकां कितें सोजमोन घेवंक ना काय आमी? हो आमचो पंगड बरो नाहल्लो काय? तशें जावंक ना. आमी 11 जाण निवडून आयल्या, 11 बी बरोबर आसूंक जाय. एक पंगड खो आमी वावरूंक जाय आनी सहकार घेवन आमच्या ग्रामसभे मेंबरांचो हो सगल्या आल्दोनकारांचो हो आमचो वोटर न्ही, हो आमचो वोटर जाल्यार आनी कांय घेवप ना. कळ्ळें तुका न्हू? सो सगळे आमी बरोबर वावुरल्या जाल्यार एका वॉर्डाची उदरगत जातली, आल्दोनची उदरगत जातली, कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत जातली, जिल्ल्याची उदरगत जातली, नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाची उदरगत जातली, गोंयची उदरगत जातली. गोंयची एक स्टेट जर तर उदरगत जाली जाल्यार आमची भारत माताची उदरगत जातली. ह्या मनान आमी सगळीं फुडें सरले जाल्यार आमी फाटीं केन्नाच पडपाक ना. आनी आमकां हें करपाक पंचायत राज एक्ट दिल्लें आसा आनी 73 आनी 74 अमेंडमेंट हेच म्हणटा जे निवडून आयले तांच्यांनी भार घेवन वावरूंक जाय म्हणून. तेच भाशेन पंचायतीन सिटीजन चार्टर दिल्लो आसा आनी जर तर तो आमी करूंक हे घेवन वावुरल्या जाल्यार कोणाचीच कामां जाय नासतना उरची. आनी जसो निकलस म्हणला MLAची आमकां सगल्यांक गरज आसा. MLA बरोबर रावंकूच जाय नाल्यार कांय जावपाक ना. आमी थिंगा जाल्या आलतले फाटीं फुडें थिंगा उरतले. सो सगल्यांनी आमी आनी तुमची आमकां मोलादीक तुमचो वेळूय जाय, सजेशन्स जाय आनी आमी केन्ना चुकी केल्यो जाल्यार आमकां सांगाय. कळ्ळें? जसो निकलस म्हणटालो मुगे आवाज ग्राम सभेन आनी तांच्यांनी टायटल दिला लायव बाय ऑफ द ग्राम सभा म्हणून. हांवें फकत पॉयंट टू पॉयंट उलयतालो. सो हे भशेन आमी वावुरतल्या आल्दोनची बरे भाशेन उदरगत करच्या. आमच्या सरा बरोबर एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फारिया बरोबर रावन ओके उदरगत जातलीच. ओके सो बरोबर रावन जातलीच हे आमकां पुरी खात्री आसा. आनी 11 आमचे वॉर्ड मेंबर बरे आसतले आनी बरे भाशेन सगळे वावुरतले. कालसाचे कॉलेक्टान तुमकां आनीक देव बरें करूं. सगल्यांक जय हिंद.